पेडणे तालुक्यातल्या विरनोडा गावात मे महिन्यात दसरो मनयतात। दसऱ्या निमतान तरगांची मिरवणूक काढतात। पुराय देशांत विजयादशमीक दसरो मनयतात जाल्यार विरनोडा गावात मे म्हयन्यान। फाटली कितलीशीच वर्सां ही परंपरा चालू आसा। पेडणे तालुक्यातल्या विरनोडा गावात मे महिन्यात दसरो मनयतात। मे महिन्यात दसरो मनोवपाची परंपरा फाटली कितलीशीच वर्सां चालू आसा। आमचे जे पूर्वज आसले ते दिपाजी राणे बरोबर लढाईक आसले आणि जेन्ना विजयादशमी हांगा जाल्ली तेन्ना गांवान कोणूच अशे करता पुरुश नासले आणि सगळे युद्धाचेर आसले। तेन्ना गांवचे बाकीचे पळय कोण आसले जाणटे लोक तांच्यांनी ठरयलें की हे लोक पळय जे युद्धार गेल्या ते हेतूकूच हो उत्सव तयार करतो म्हणून साजरो करतो। विरनोडा गांवांतल्या जाणट्या लोकांचो भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या हातान भोवमान केलो। हो दसरो 8 दीस चलता। ही मंडळी समाजरूपी इमारतीच्या पायाचे फातर आसात। ही मंदिराची इमारत आसा। मंदिराच्या इमारतीच्या पायाक जे घट आणि मोठे फातर असतात ते घातले वतात। ते फातर आपल्या गाडून घेतात। ते फातर भायर दिसनात। ते डेकोरेटिव्हय कदाचित नसतले पण असे फातर स्वतः गाडून घेतात म्हणून एक टुमदार आणि डौलदार अशी इमारत उभी राहू शकता। पेडणेच्यान विनोद मेथर। आता पळोवया गोंयच्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। वेदमूर्ती घनश्याम शास्त्री जावडेकरांच्या तेलचित्राचें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांखळे उक्तावण केलें। लक्ष्मण पित्रेन बरयल्ल्या संस्कृती सौरभ ह्या पुस्तकाचें ह्या वेळार प्रकाशन जालें। मला म्हणणं असं नाही की मुलाला मारावं, पण मारण्याचा संकल्पना जी होती ती संकल्पना आजही अंमलात आणते येते। फिजिकल मार न मारता जी आणावी लागेल त्यालाच कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशन म्हणतात आजच्या वर्षी। ते आपल्याला समजत नाही आणि एका वेळेला मुलं पास होतात, 8वी पर्यंत पास होतात, फेल होतात। त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी जुन्या पिढीकडनं नवीन पिढीच्या एकूण ब्रॅकेटमध्ये योग्य पद्धतीने शिकून घेऊन त्या जर आपण अंमलात आणू शकलो तर खऱ्या अर्थाने आपण त्याला कुठल्याही या व्यक्ती असतात त्याला आठवू असं मी म्हणेन। तिळारी कालव्याचें उदक शेतात वचून अळसाणे पिकाचें लुकसाण जालें अशी बोड्डे वाठारांतल्या शेतकारांची कागाळ आसा। सरकारान गोरवांच्या प्रस्नाचेर उपाय करचो अशें शेतकारांनी मागलां। कॅनलाच्या उदकान अळसाणो गेलो सगळो बुडलें सगळें। आतां 1-1.5 क्विंटल आमी अळसाणो काडी वर्सा तो अजून कांयच गावंक ना आमकां, सगळें फुकट गेलें। मिरसांगो, कांदे, वाली आनी काय आपले मुळो भाजी, तांबडी भाजी अशी काय काय लावन आमी खाव। म्हणजे हे पाणयाचो अशें आनी गोरवांनी आमकां लीप हें केली। कॅनलाची उदीक गेलें न्हू आणि सगळी वाट लागली आनी आतां आमी शेतां करची काय नाका हें सरकारान सांगपाचें। दिवचलच्यान उदय परब। संवसारीक पांवड्यार जर्मनीचे बुंडसलिगा सर्तीचो दर्जो बऱ्यापैकी आसा। ह्या सर्तीन खेळपी TSG हॉफनहाइम क्लब सध्या गोंयांत आसा। शेनवारा सकाळी TSGच्या खेळगड्यांनी साळगांवकार फुटबॉल क्लबाच्या उदेंत्या खेळगड्यांक मार्गदर्शन केलें। फुडारांत साळगांवकार हॉफनहाइमा कडेन टाय अप करूंक शकता अशें साळगांवकार क्लबाचे अधिकारी स्वाती साळगांवकार म्हणटा। We are very happy to be here. My name is Frank. I'm the assistant coach from Hoffenheim. Here's Niklas, who's also assistant coach. Locker zurück. Borogal, golin tu mat. Hello, first of all, for us it was a very interesting trip so far. We collect a lot of experiences. Yeah, so far it was very interesting for us. We had the chance to see a lot of the country, the northeast, the south. We've been in Delhi, Calcutta, and
Met a lot of very nice people. Met some guys from the soccer, from different soccer teams, and for us, it was very nice to stay here. So, yeah, they said all guys have good technical skills. There have been a goalkeeper, the big one, who has been very good. The coach told me, and yeah, I think this is good to have programs like this to develop the youth. And yeah, I saw our coach, the guys, they had fun, and I think this is also a very important thing to have fun and push the thing forward. There are no plans as of now, but it's definitely something we would be interested to explore in the future, because as I mentioned before, the only way to improve the standard of football in Goa is to have more exposure to the best practices outside, not just Goa but the country as well. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.